सुरवातेक गीत घेऊया A13 पेज 6 A13. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणे भावांनो, जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाचीक परब आयज आमी समोर ओंपता. कितली म्हूण कातोल पवित्र सभेची भुरगीं सुभागी मिसा बलिदाना वरवीं देवा बापान आमच्या कुडी आत्म्याचे खाण पिवोन आमकां फावो केले. आमकां ह्या खाणा पिवना विरेंत जिवीत मेलो ना, कित्याक जेजूच्या उतराचेर आटापलोलो आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकां जागयता. म्हणून म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवोन. जेजूचें मांस रगत आमी शेवल्या शिवाय आमचें सोवें जिवीत आसचें ना. म्हणटच ह्या खऱ्या खाणा पिवनाची आमी मान भोवमानान आपुरबाय करूंक आनी गोटा तितले पावटी ह्या संवसारांत आमी वांटो घेवन ताचे वरवीं मेळटले गोटायेन ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जिवंक आनी जेजून बासायलोलें सासणीक जिवीत एक दीस आमी जोडूंक ह्या मिसा बलिदानान खतखत्यान मागुया. बापाकडीनो, देवाचे आसने आमी सबार बासांनी अनुभवता. उदीक करून जेन्ना मिसाचे भेटेंत आमी येता तेन्ना पवित्र संस्कारांत सतीस साक्रामेंतान जेजूचे आसने आमी भोगता. वाचपां जातना उतरांतल्यान ताचे आसने आमी भोगता. पवित्र सभा जेन्ना एकठांय आमी जमा जाता तेन्ना एकामेका सवे हेंच देवाचे आसने आमी भोगता. आनी किरीत भाशेन जेन्ना आल्तरार उंडो सोरो घेवन जेजू आपलीच कूड आनी रगत करून आमकां दिता तेन्ना हे आसने उदीक आमी भोगता. आयज ह्याच जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाचीक परब आमी पाळटा तेन्ना देवाक दिनवासया ह्या ताच्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या देण्या खातीर आमची ओत्मीक वाट जावंक तोच देव आमकां देवीक जिवीत हें वांटून दिता. त्या खातीर दिनवाशी मनान हे परबेचे मीस आमी समोर या. आयज आमी मागता
रॉक्सेंडा गोन्साल्वीस आपलो वाडदीस संभ्रमता ह्या सकयल्या भुरग्याचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी कांय फावटी आमी चुकले हांव देखून देवाची आनी एकामेकाची बोगसणे आमी मागुया. सोम्या जेजू, आमच्या कुडी आत्म्याच्या फायद्याक तूं तुकाच मोडून तुज्या कुडी रोगतान आमकां पोसताय. पूण जायते फावटी ह्या उंच्या मोलाच्या पोरूम संस्काराची आमी बेपरवा केल्या आनी आयताराचे पासून मीस आमी चुकयला. वो जिविताची तयारी नासतना मिसार क्रिस्त प्रसाद शेवला. आमकां बुगोस सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू, पवित्र सभा तुजी गुदात कूड म्हूण बांदून काडूंक आनी सांबाळूंक तुवें आमकां जबाबदारी नेमलाय. पूण दुसऱ्या बरोबर उदारपणान एका काळजान आनी एका मोनान पवित्र सभेच्या कार्यांत मिसळ जावंक हांवें बेसारमाय केला. म्हाका बोगोस क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या जेजू, तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं तूंच म्हजें सवें एक जावं म्हजें जिवीत एक जिवें ताबेनाकलें कशें पवित्र कोत्ताय. पूण तुका शेवता तेच म्हजे जिबेन हांव वायट उचालना. म्हजे कुडीन मोनान हांवें वायट आदारलां, येवजिलां. हे वरवीं म्हजें जिवीत हांवें बोगश्टायलां. म्हाका बोगोस सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोद पविता देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवाची तुस्त करून मोहिमा देवाक गावया. प्रार्थना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, आमच्या सोडवणणारा, तुज्या कोश्टा मोरणाच्या उगडासाक ओजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची थान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणेचो फोड आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक बरो. हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
सासणाच्या सासणांक आमेन. दुसरे सोमोर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. पोरजे कोडे उलोवन मोयजेसान म्हणले, तुमी काल्तिकाय भोगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजान कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां ओरोन्यांत राखली ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां काल्ती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना दिवन तुमकां पोसली. हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नोकळो आसल्यात. मनीस उंड्यानूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या सोगट्या वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देसांतली गुलामपणाच्या घरांतली तुमकां भायर काडली त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विंचवांनी भरलोल्या ह्या विस्तारीक आनी भिरांकूळ ओरोन्यांतल्यान ताणें तुमकां चलयली. उदकाक सोरांतोल्या जाग्यार गोठ निबोर कोडपांतले ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. हे ओरोन्यान ताणें तुमकां माना दिवन पोसली. हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नोकळो आसले. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडांबे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदोव केल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय आनी पुश्ट गोवन दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपले उतर पाटयता. सोडसोडीत ताचो सोगद परगट जाता. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. जाकोबाक तो आपले उतर पळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. बागेंत पावलोन कोरिंतकारांक बरयलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावां म्हयन्यानो, आमी आशिर्वाद घेतला ते आशिर्वादाचें पिवनपात क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबोध करता न्हय. आनी आमी मोडटाव तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लेगीत आमचो संबोध करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जोरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता.
देवाचें उतर हें उद्गार जेजू म्हणटा हांव स्वर्गांत धांवन देंवलोलो जिवो उंडो जो कोण हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो Sorvispo तुमचे सोवे आसूं जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ फोर्तोमा जेजून उरपोंजीक म्हळें हांव स्वर्गांत हांव देंवलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो ती एकामेकाक म्हणूंक लागली आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे जेजून तांकां म्हळें हांव तुमकां सोत सांगतां तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जीवंत करतलों कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो हो स्वर्गांत हांव देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्ल्यांनी माना केलो आनी तरी ती मरून गेली तशें हें न्हय हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो हें ताणें कफरनामांत शिकयतना देवस्थानान म्हणलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ फोर्तो महानये दोगो बिडिंदो कांय वर्सां फाटीं मेघालया ह्या शारांत माउजरोंग म्हणून एक गांव आसा थंय म्हाका तरणाट्याच्या वावरा खातीर वचूंक संदी मेळ्ळी आनी थंय मिसाचे भेटेक तांचे भाशेन वांटो घेवंक ही संदी आसली तेन्ना हें मीस सुमार 11 वरांचेर सकाळचें हांवें थंय आसलेल्या फादरा लागीं विचारलें मीस इतल्या लेट कित्याक आनी तेन्ना तो फादर म्हणूंक लागलो जो लोक हांगासर येता तांकां जायती वाट चलूंक पडटा कितल्यांक ती येता काय म्हूण विचारलें तेन्ना तो म्हणूंक लागलो सकाळचे 6 वरांचेर ती भायर सरता वाट दोंगराची दोंगर चडप दोंगर देंवप म्हणटच 6 वरांचेर भायर सरता ती 10 वरांचेर सुमार थंय पावताली जेवण घेवन ती येताली 10 ते 11 पर्यंत मिसाची तयारी करताली गायनां शिकताली शिकयताली 11 वरांचेर ही मिसाची भेट जाताली
आनी ही मिसाची भेट इकरा ती तांचे 2 वरां कशी मिसाची भेट ती व्हडली समारंभ न्ही. एकाक खबर जाली जाल्यार एक ती 2 सांगातान बसून एकामेका लागीं ती वांटतालीं जेवण कितें हाडलां तें सगळीं बाराबोर जेवतालीं. 2 भायर सरतालीं वचून परतून ती सांजे 6 वरांचेर पावतालीं. म्हणटच मिसाची भेटूच एकूच ह्या आयताराक तांची सकाळची 6 ती सांजे 6 पर्यंत हेच भेटेक तांचो वेळ वेतालो. सुमाराक ही एक भेट तांकां मेळटाली आनी हे भेटेन ती वांटो घेवन जेजूच्या कुडी रोगताचे ह्या जेवणान पसून ती वेताली. बाबडीलो, आयज जेजूच्या कुडी रोगताची परब आमी पाळटना आमी देवाक दिनवासून गरज. दुभावना ह्या दिसांनी ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आमकां मिसाची भेट भेटोवंक हो वांटो घेवंक सगल्यांक मेळना. पूण हें सिट्युएशन नासलें तेन्ना आमकां सगल्यांक दर दिसा मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक जायती सोंपेपण आसली. ह्या लोकां भाशेन न्हय, सुमाराक एक फावटी थोड्या गांवांनी आसा हिंदी एकूच एक फावटी म्हयन्याक एक फावटी तांकां मिसाची भेट मेळटा. आयज ही परब आमी पाळटना देवाक आमी दिनवासून गरज, कित्याक ही मिसाचे भेटे वरवीं देव आमकां आपलो मोग आपली दया वांटा. एके भाशेन देवान एक येवजण विचून काडली, आपूण आमच्या सांगाता कसो रावचो पळयतो. जेजून ही येवजण विचून काडली. इट वॉज एन युनीक मिन्स टू रिमेन अमिड्स अस. आयज बाबडीनो आमी देवाक दिनवासून गरज. कित्याक आमी आयज खेरीत भाशेन ह्या कुडी रोगताची परब पाळटा काय? जायते फावटी आमकां जायत्यो वस्तू सदांच्यो कश्यो जाता, हॅबिच्युएशन आमी म्हणटा. देखीक भायल्यान तर आमी आवाज आयकलो, जायतो आवाज आसता तो आमच्या कानार पडना म्हणल्यार तो आवाज आसा पूण ताचेर आमचें मन लक्ष वचना. जावं सुकण्याचो, जावं तोळ, ग्रास हॉपर, जावं आनीक मनजाती वाऱ्याचो. पूण समजुया आमकां तर अमकोच तो आवाज जाय जाल्यार घडये ग्रास हॉपराचो आवाज जाय. आमी कान आमचे एके भाशेन उक्ते करता आनी आयकता, तोकूय आमकां आवाज मेळटलो काय म्हण. म्हणटच आमी तें लक्ष घालता तेन्ना तो आवाज आमच्या मनांत अदीक थीर जाता. तेच भाशेन मिसाची भेट आमकां सदांची जाता तेन्ना ती सदांची जाता. हाका लागून इगोज मात एक केरीत दीस जोडटा जेजूच्या कुडी रोगताचेर हो नियाळ करूंक ही मिसाची भेट कितली पळय ती आमकां जेजूची कुडी रोगत कितलें आमकां गरजेचें ताचेर नदर घालून. आमी म्हणटले हांव निमाण्या शुक्रारा दिसा हे आमी पळयता न्हय, दुबाव वेळ निमाण्या शुक्राराक आमी ताचेर नियाळ करता. पूण त्या दीस अदीक जेजूच्या कुडी जेजूच्या कश्टाचे मरणाचे असले दीस. आनी हाका लागून इगोज मात आयज ही परब धरून 2 कारणांक लागून दवरता. पयलें म्हणल्यार जेजून कूड रोगत आमकां वांटून एक दान केलां, इनकम्पॅरेबल गिफ्ट. खंयचेंच दान ना जें आमकां ओत्मीक वाटेन वाडोवंक आदार ओत्मीक जिवीत आमकां दिता तसलें. जेजूच्या कुडी रोगताक सर करूं इतलें म्हणटच हें इनकम्पॅरेबल गिफ्ट हें देवान आमकां जेजू वरवीं दिलां. दुसरें कारण ही परब समारंभ जेजूची कूड आनी रोगत आमच्या जिविताक, इंडिविज्युअल आमचें जिवीत एकल्याच्या जिविताक आनी समुदायाच्या जिविताक कितलें गरजेचें तें जाणा जावं. फाटल्या दिसांनी पाप साहेब म्हणटालो आमी ही मिसां ऑनलायन पळयता म्हणटच आमच्यांनी सारक्या मिसांत वांटो घेता ते भाशेन कंपेर करूंक जायना, कित्याक तातूंत समुदायाचें जिवीत आमकां मेळना. ओ एज अ ह्युमन कम्युनिटी कमींग टुगेदर सगळे आमी गरजेन एक समुदाय कशी हें आमकां येवंक मेळना. म्हणटच हें आमचें वी आर मिसींग ऑन दॅट. हो कूड आनी रोगत शोवंक आमकां जेजूची मेळना, फकत आमी ओत्मीक वाटेन आमी पळयता, टिवीचेर पळयता. म्हणटच ही 2 कारणां पयले सुवातेर हें इनकम्पॅरेबल गिफ्ट हें दान जेजून आमकां केल्या खातीर, आनी दुसरें म्हणल्यार आमची इंडिविज्युअल एकल्याची वाड जावं आनी समुदायाच्या जिविताची वाड जावं. बाबडीनो आमी आयच्या वाचपांनी आमकां दिसून येता देवान कशे भाशेन हें जिवीत आमकां दिलां. देवूच जावन आसा हें जिवीत. गॉड इज लायफ. देवान संवसार रचलो तेन्ना उजवाड रचलो.
उदक रोचलें, संवसार रोचलो, जावं सुर्या रोचलो, चंद्रीम रोचलो, तारा रोचली, स्टार्स, पूण हातूंत जिवीत ना. जे भाशेन एक तोंड आसा वो झाड आसा वो जनवार आसा ते भाशेन सुर्यांत वो आमच्यांनी म्हणूं येता तारा स्टारांनी एक जिवीत ना. पूण देवान उपरांत जावं श्राप्स, प्लांट्स, झाडां, जनवरां, वयर दर्यार वयर मोळबार उडटलीं सुकणीं, जावं एम्फिबियन्स, जावं उदकांत जावं जमनीर रावतलीं जनवरां, हे भाशेन वचून तांकां जिवीत दिलें. स्टार्स तांकां जिवीत ना, पूण उपरांत देवान जिवीत दिलें. आनी फकत म्हणलें हें जावं आनी तें जालें. लेट देर बी लायट, देर वॉज लायट. लेट देर बी एनिमल्स, आनी ती एनिमल्स जाली. पूण जेन्ना मनशाक रचलो तेन्ना देवान ताणें मातसो विसव घेतलो. ही पॉज्ड फॉर अ वायल आनी ताणें कितें म्हटलें, मनीस आमचे सारकेलो जावंक जाय. मॅन हॅज टू बी इन आवर ओन इमेज एंड लायकनेस. म्हणटच आमकां बाबडीनो देवान संवसार रचता ते भाशेन दुसऱ्यो वस्तू रचता ते भाशेन रचूंक ना. देवान मनशाचें व्हडटेपण ओळखून घेवन देवान मनशाक ह्या सगळ्या वस्तूंची थिंगशी कशी रचली. द झेनीथ ऑफ हीज क्रिएशन इज ह्युमन पर्सन. म्हणटच सगळ्यो संवसारांतल्यो वस्तू जावं जनवरां, जावं दोंगर, झाडां, पेडां सगळें देवान मनशा खातीर रचलां. पूण मनशाकूच देवान आपल्या खातीर रचलां. म्हणटच मनशाक मनशाचेर अधिकार ना, मनशाक संवसारांतल्या वस्तूंचेर अधिकार आसा. देवान हो अधिकार आपल्याक दवरला आनी देवान मनशाक आपल्या सारकेलो रचला. आनी आपल्या सारकेलो रचून देवान मनशाक गिन्यान दिलां, जाणवाय दिल्या, जी जनावरांक व झाडां पेडांक ना. म्हणटच मनीस जावन आसा ही थिंगशी. सो गॉड इज लायफ. देवूच जावन आसा जिवीत. दुसरे सुवातेर देव रोचता, ही रचना सोडिना. गॉड केअर्स फॉर द लायफ ऑफ एवरीथींग दॅट ही हॅज क्रिएटेड. जें कितें ताणें रचलां ताची तो निगा करता. पयलें देव रचता, हांगा देव निगा करता. जेन्ना एक भुरगें संवसारांत जल्माक येता तेन्ना आवय त्या भुरग्याक तशेंच सोडिना, ताचो केअर करता, ताचो परामर्श करता, ताका खावंक दिता, ताची कुडीची वाड जावंक, तें दुयेंत पडना जावंक ताची निगा करता. देव हेच भाशेन मनशाक रचून मनशाक एके भाशेन ही केअर्स फॉर द मॅन. आनी इतलेंच न्हय, जेन्ना हें भुरगें जल्माक येतोच वाडटोच तें आपूण इंडिपेंडंट जातोच आवय बापूय पर्यंत मरोन तें आपणाचो फुडार करता. हे भाशेन दुसऱ्यांक ना. आमी जाणाव आमचो शापाय शमाय कोण, जावन ग्रेट ग्रँडफादर कोण, हें सगळें जाणाव. सुकण्यांक जनवरांक येना, पूण मनशाक आसा तें. कित्याक देवान मनशाक आपल्या सारकेलो रचला. आनी इतलेंच न्हय, देव आपलें जिवीत मनशाक दिता. गॉड शेर्ड वीथ हीज ओन डिवायन लायफ. म्हणटच देव रचता, देव निगा करता आनी देव आपलें देवीक जिवीत मनशाताय वाडटा. आनी हाका लागून बाबडीनो आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता. जे भाशेन ओरोण्यांत मोइजेस पोरजेक घेवन गेलो तेन्ना देवान तांकां माना दिवन पोसली. तान लागली तेन्ना कडपार उदक मारून उदक येवशें केलें आनी तांचे ताळे सोरांटलेले ते ताणें उदकान भिजयले. तेच भाशेन आयज जेजू आपल्या खूद रोगतान आनी कुडीन आमकां पोसता, देवीक जिवीत आमकां दिता. म्हणटच आदल्या कोरांतली घडणी नव्या कोरांत सुपूर्ण जाता, परफेक्ट जाता. आनी अशें जाल्यार बाबडीनो आमी म्हणटा देवान आमकां राखल्या, सांबाळल्या आनी तो आमची आजून पर्यंत परामर्श करता. दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां भगवंत पावलो कोरिंथांचे फामिलीक म्हणटा, तुमी सगळीं एकाच उंड्यान एकठांय जाल्यात. त्या काळार जेन्ना मिसाचे भेटेक ती एकठांय जाताली तेन्ना आपआपलो उंडो घेवन येताली. म्हणजे थोड्यांचो उंडो एके भशेन आसतालो, थोड्यांचो उंडो दुसरे भशेन आसतालो. पूण जेन्ना हें कॉन्सेक्रेशन जालें हो सगळ्यांचो उंडो एकूच जातालो, म्हणल्यार एकेच भाशेन, कित्याक तो पवित्र केल्लो आसा. हें सांगून भगवंत पावलो म्हणटा हो उंडो एकूच जाता ते भाशेन वेगवेगळी आमी तरी
जेजूच्या कुडी रोगतान आमी सगळीं एकूच जाता. अशें जाल्यार बाबडीनो आयच्या शुभ वर्तमान आमी आयकलां. कोण म्हजें मांस खाता रगत पियेता, जेजू म्हणटा ताका सासणीक जिवीत आसा. हांव ताका पुनर्जीवन करतलो. आय विल रेज हिम टू एन इटर्नल लायफ. दुसरें तो म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता ताचें सवें हांव जियेतां. आय लिव इन हीम. हांव ताचें सवें जियेतां. आनी तिसरें जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता रगत पियेता तो बापा कडचें हें जिवीत घेता आनी आपूण बापा कडचें जिवीत घेता आनी आपल्या कडचें हें जिवीत आपूण तुमकां सगल्यांक आमकां वांडटा. बाबडीनो, आदल्या काळार जुदेव समजताले मनशाचें जिवीत रोगतान आसा म्हणून, आनी हाका लागून कसलोय करार केलो जाल्यार रोगताचो शिवर खोर्जेचेर मारून हो करार तीर करताले. आयचे भाशेन एग्रीमेंट सायन करिनासले. आनी हाका लागून रोगताच्या जनवराच्या रोगतान हो कबलात हो करार केला तो इस्तापताले. आयज जेजू जनवराच्या रोगतान न्हय पूण खूद आपल्या रोगतान आमचे मदलो बापा मदलो हो करार इस्तापता. आपल्या खूद रोगतान कुर्सार मरून ताणें रगत मारून हो करार ताणें स्थापला. म्हणटच बाबडीनो, आमी जेजूच्या कुडी रोगताची जेवणाक वांटो घेता तेन्ना देवान आमकां अशीच सोडूंक ना. हें देवीक जिवीत आमकां ताणें वांटलां. हें देवीक जिवीत आमचें सुरू जालें जेन्ना आमी बावतिजम घेतलो त्या दिसा, आनी आमची वाड जावन देव जाणवाय आमी शिकून वावरूंक आनी हे भाशेन आमकां घोटाय मेळूंक तो कुडी रोगताचो संस्कार आमी आमकांच विचारुया. आमकां हें मीस सोदाचें जालां काय? मॅक्सिमिलियन कोल्बे हो भगिवंत म्हणटालो आंज बोडव्यांक पर्यान मोडे जेलसी जाता जायत, कित्याक जेजू कूड रगत आमकां वांटा देखून. म्हणल्यार आतां म्हणूंक सोदतालो आंज बोडव्यांक पसंत फावो नासलेलें हें जेवण आमकां मेळटा. बाबडीनो, आमी आमकांच विचारुया हें सदांचें आमकां जालां जायत. उगडास करया ज्या लोकांचो हो नॉर्थ इस्टाक हांव सांगतालो तो एक मीस करूंक 12 वरां तांची मिसांतूच वेता, वांटो ती घेता. आमकां थोडे फावटी हे मिसाक सदांचें जाल्लेलें आसा. जायते घडये ह्या दिसांनी जायते जाणांक टीव्हीचेर पळोवंक मेवता. जायतीं जाणां विचारता फादर केन्ना मीस सुरू जातले, केन्ना येतलें, केन्ना येवंक जाता. ना तेन्ना आमकां अदीक जाय कशें दिसता, पूण सदां मेळटा तेन्ना सदांचें जाता. अशें सदांचें जायना जावंक बाबडीनो कांय वस्तू आमीय करूंक जाय. पयले सुवातेर आमचे मीस दर पावटी आमी वांटो घेता तेन्ना वो टीव्हीचेर पळयता तेन्ना हें मीस कोणाकूय तरी भेटोवंक जाय. दुबाव ना पाद्री कोणाचें इंतेसांव घेवन हें मीस भेटयता, तूं कोणा पासत भेटयताय? जायत घडये म्हज्या फामिली पासत, जायत घडये कोण हॉस्पिटलान आसा तांचे पासत, जायत घडये कांय तरणाट्यां पासत, भुरग्यां पासत. दर एकल्यान हें मीस आपणाचें कशें दुसऱ्याक भेटोवंक गरज. वो तुजेच पासत भेटय. तेन्ना हें मीस सदांचें जावचें ना. कित्याक तूं मिसाक वेचे आदी चिंतलो आयज हांव हें कोणाक भेटयता, तेन्ना तूं मिसान वांटो घेतलें हांव. आमी न्हय फकत मिसाक वेता वो पळयता, पूण मिसांत वांटो घेता. आयज दर एकल्याक आमकां हेंच मौन मागुया, आमचें मीस कोणाकूय तरी भेटोवंक आनी ह्या कुडी रोगतान जेजूच्या आमच्याच घराब्यान हो एक चार आमी घडोवंक जावं दी. ही परब दर एकल्याक आमकां हे परबेचेर अदीक करून नियाळ करून मिसाचे भेटेचो मोग अदीक दाखोवंक आनी जेन्ना जेजूची कूड आमी शेवता तेन्ना त्याच जेजू भाशेन आमचें जिवीत जावं. उबी रावया. आमचोच बाबाट आमी उचारुया. स्वत मानता देवाक, सर पवित्रार बापाक, स्वर्गांत पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच सुदाक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरवी घोष समावलो. आंकवार मये कांय सलमलो, कोसले काळ ताणें कोसले, ताका कुसार चडलो, तो मनवंताक आनी किपिलो, तो मेल्ल्या मरे देंवलो, तिसरे सांगल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो, सर पवित्र बापाच्या जिवाक बसला. थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनशां विकून घेतलो.
सतमंता पवितात्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेत भक्तांचो एकठांय पातकाचें बसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. सगळ्या भावार्थान आनी देवाचेर खोल विस्वास धरून आमची कांय मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी आमच्या धर्माचे गूट खोलायेन नियाळूंक आनी समजता ते भाशेन पोजेक ताची शिकवण दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमच्या राजकी फुडारांनी आपल्या हातांत घातलेली जबाबदारी पाळतना कसलोच वेगळोसार करिनासतना सगळ्यांची एक सारकी मोगान उर्बेन आनी जबाबदारेन सेवा करूंक तांकां खेरीत करपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. जायत्या गरब्यांनी ल्हान ल्हान वस्तूंक लेगून झगडीं किजिलां जावं रोगताचे भाव भयणां लेगून एकामेकाक वळखोन नासतले परी जियेता. असल्या कुटुंबान सगळें वायट काडून उडोवंक दर एका कुटुंबान देवाचो मोग एकवट आनी करपा वचूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ती म्हजें सवें जियेता आनी हांव तांचें सवें जियेता. ही जेजूची उतरां मनान दवरून आमी सगळ्यांनी सदांच जेजू सवें रिगून जिवंक आनी ताचेच गोठायेन बरो वावर करूंक बरी फळां उत्पन्न करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. हो हुंडो खाता ती सासणांक जियेता जिवी आसतली. ह्या जेजूच्या उतरांचेर भावात आनी बोरवासो दवरून सोंपून गेल्ल्या आमच्या भयणी भावांक तेच जेजून बासायलें सासणीक जिवीत फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजून दिल्ल्या ह्या संस्काराचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक आनी हेच सोम्याचे कुळी रगताचे रूच आनी गोडसाण आपल्या देखीवण जिवीत वावरूंक आपल्या पोजेचें जिवीत किल्लून हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोजे मोदें उपरासलेलो तरेकवार वेगळोचार आसा तो नळपोत करूंक आनी शांती एकवट हाडटा तसले उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी स्फूर्ती मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. बोमोगळ बापा तुजे दयाळायेन आनी उदारपणान आमची खालती मागणी आयकून घे आनी जें कितें आमी मागूंक नकळो तें पासून तुजे मितमेर नाशिल्ल्या मोगान तूंच आमकां फावो कर. हें मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पेटोवणे वेळार गीत घेवया. C27 पेज 39. C27. Vedi che la vita
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोपयता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मानाकाने मेळवे आमच्या आनी शुभेच्छा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवांचो हुंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका वोखून दिता. जशें जायत्या कोणयांचो एक हुंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्ताचो शांतीन आनी मोगान सोपून एकवट जायसो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी की सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काड्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वाचून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणांक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो हो यत्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी हीच भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सब दोलबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. किरीत वेळ जेजू आपलीच कूड हुंडो आनी सोरो आपलीच कूड आनी रगत आमकां करून दिता. ही भेटोवणी आमी कोणाक तरी ह्या वेळार भेटोवया. बापाक रसो पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हजे रोगताची काळस
नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हे मोशा उगडासाक करात. Bavartas ugut porcotoia. बापा जेच्या मरणाचो आनी परमेश्वरपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुखात समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेत सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची कागलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरचुडीत म्हाका मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती भगीन दोन भुतान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Teos Jezu vorbi, Teos Jezu sagata, Teos Jezu tai, पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आणि वैभव तुका, सासनाच्या सासना. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या देण्या खातीर देवाक दिन वाचून जेजून शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सतीशा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो क्रायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळी पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्टाय आमकां दी. सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप खातीर आमची काकूल कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप खातीर आमची काकूल कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेलार गीत घेवया. D7 पेज 50. D7.
सो म्हजी मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सोबे रावता आनी हांव ताचे सोबे रावता. प्रार्थया. बाबा, सासणांक तुज्या देवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोय पासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच पुत्रा व्हरत्या सुखाची सफळपणां जेजूची ओमळीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक तुवें बासायलोल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणांक पावय. क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. सोद पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. F12, पेज 91. F12. Never will be a